हायकोर्टाचो गोंय सरकाराक धपको. म्हादय अभयारण्य लागसारचो वाठार 3 म्हयन्या भितर व्याघ्र क्षेत्र म्हूण अधिसूचित करपाची ऑर्डर. सरकाराची सुप्रीम कोर्टात वचपाची तयारी. कळसा बांडोरा प्रकल्पाक कर्नाटकाचे डीपीआराक मेळिल्ली मान्यताय फाटीं घेवंक लावन गोंय सरकार करता कितें? प्रुडंटाच्या रिपोर्टाचो दाखलो दिवन विजयाचो अधिवेशनात प्रस्न. मुख्यमंत्र्यान धुकल्ले. गोंयभर उटंगार चालूच. पावलो 86 इंचार. पेडणे कळशीवाळाक बुट्टी. फामिलीचो 8 दीस संपर्क तुटला. पारोडा पूल उदका पोंदा. कुशावती मार्गार उटंगाराचो लायटीच्या खात्याक फटको. वाराणसी कोर्टाच्या ऑर्डे प्रमाण ज्ञानवापी मशिदीचो ASI सर्वे. मोठो सुरक्षा बंदोबस्त. 4 ऑगस्ट मेरेन रिपोर्ट. तेवटेन मुस्लिमाचे याचिकेचेर सुप्रीम कोर्टाचो सर्वेक 2 दीस स्टे. सरकार राखता स्क्रॅपयार्ड माफिया. काँग्रेसीचो आरोप. सरकार म्हणटा 380 स्क्रॅपयार्ड बेकायदेशीर. 3 म्हयन्यात स्क्रॅपयार्ड पॉलिसी. IDC सोदता स्क्रॅपयार्डांक सुवाती. कुसक्या तांदळाच्या प्रकरणात नागरी पुरवण अधिकाऱ्यांक सस्पेंड करात. विजय मागता. मुख्यमंत्री म्हणटा चौकशी जातकीच ॲक्शन. रवी म्हणटा 57 पोतयोच पेड्ड्यार. चारशे 90 शेतकारांक सबसिडी ना. केंद्र देता GDPच्या 2% सबसिडी. गोंय सरकाराची फक्त पूज्य 0.04%. विजयाचे आकडे. मुख्यमंत्री म्हणटा शेतकारांचे अर्ज उसरां पावले. 15 ऑगस्ट मेरेन क्लियर. गोवा प्रोफेशनल लिगांत 3 टिमीची डायरेक्ट एंट्री. पॅक्स ऑफ नागवा आणि जिनो स्पोर्ट्स क्लब अंदूच्या एडिशनात खेळटले. फुडल्या एडिशनात दत्तराज साळगांवकार टिमीची एंट्री. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.